मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी खूब ओपारी आयकल्यात आनी प्रत्येक ओपारी एक संदेश आसा. काल आमी आयकलां, जर आमी देवाचो मोग करता तर आमी पेल्याचो मोग करूंक जाय. ते दोनी मना मदें एक भाशेन जोडलेले आसात. आज आमी एक खास ओपार आयकल्या, ती आमकां मेवता लुकाच्या शुभ वर्तमानांत. ही खास कित्याक जेजू के भाशेन आमकां कशें तरेन मागणें करूंक जाय हाची आमकां एक उजवाड घालता. आमी आयकलां की दोन मनीस, एक व्हडलो मनीस फारिसेव आनी एक धाकलो मनीस, दोन वसुलदार, दोगूय येतात देव मंदिरांत आनी आपआपलें मागणें करतात. पूण फारिसेव एके भाशेन मागणें करिना, तो आपली स्तुती गायता, आपलें बरेंपण सांगता. आपण हें करता तें करता सांगता. खरें म्हळ्यार देवाक सगळी खबर आसा. ती आमी कसलें बरेंपण करता खबर आसा, ती सांगपाची गरज ना. पण तरी तो आपली स्तुती गायता. हें मागणें न्हय. पूण दोन वसुलदार खरें मागणें करता. सांगता, देव हांव पातकी, म्हाजी पातकां बोगोश. आनी मागीर शेवटाक देव सांगता, हो दोन वसुलदार गेलो घरा कुशालकायेन. पूण तो फारिसेव म्हणटकच जेन्ना आमी मागणें करता आमी एक वस्त खेदीच करची न्हय. जी फारिसेवान केली, तो म्हणटा हो दोन वसुलदार आनी सगलो लोक वायट, सगळे पातकी, हांव न्हू, हांव पातकी, ते पातकी, हांव न्हू. म्हणटकच जेन्ना आमी मागणें करता आमी ल्हानकायेन देव मंदिरांत जावं वा आमच्या घरांत जावं वा कपेलांत जावन शांतपणी देवा फुडें उबें रावन आमची खालतीकाय, आमची असोकताय मानून घेवन देवाचो आदार आमी मागूंक जाय. कित्याक मागणी एक उपाय आसा देवाच्या लागीं येवंक, पयस वचोंक न्हू. मागणी एक उपाय आसा जेन्ना आमी आमची स्तुती करनात पूण देवाची स्तुती करता. आज आमी खास करून हीच कृपा देवान आमकां दिवंक आमी आहात. प्राचीन काळांत देव म्हणटा म्हजेच लागीं ये, म्हजेच परतून येयात. जे आमी आयकलां पयलें वाचपाक, कित्याक हांव मोगाळ. जेन्ना एक मनीस मोगाळ आसता तेन्ना आमी ताचो मोग अनुभवता. तेन्ना आमी आमची खालतीकाय, आमचे असोकपण एके भाशेन मानून घेता. ही मागणी आज आमकां, ही गिरेस्तकाय हें जेणें आज आमकां देवान दिवंक, आज आमी खालतीकायेन देवा लागीं मागुया.